मुस्केकर, जनरल सेक्रेटरी बॉडी बिल्डिंग अँड फिटनेस सेशन ऑफ गोवा, तसेच ऑर्गनायझिंग सेक्रेटरी इंडियन बॉडी बिल्डिंग अँड फिटनेस फेडरेशन. येता ते 11 जानेवारी सडा हेडलँड आई कलावती मंदिर ह्याच्या ग्राउंडार ही एक चॅम्पियनशीप जातली. ही चॅम्पियनशीप गोवा स्टेट लेवल असल्या कारणान गोयचे सबंद बॉडी बिल्डर्स एथलीट्स तशेंच गेल्या वर्साच्यान आमी वुमन्स कॅटेगरी इंट्रोड्यूस केल्ली आनी ह्या वर्सा आमी आनी एक कॅटेगरी वुमन्स फिट मॉडल अशी इंट्रोड्यूस केल्या. सो ह्या कॉम्पिटिशनाक ऑलरेडी मॅक्सिमम एथलीट्स रेडी जाल्ले आसा. गोयचे प्रत्येक क्षेत्रांतल्यान फ्रॉम नॉर्थ टू साऊथ म्हटल्यार आमचे फिटनेस मॉडल्स रेडी जाल्ले आसा, एथलीट्स रेडी जाल्ले. आज मागता समस्त गोयचे लोकांक ह्या कॉम्पिटिशनाक येवन पळोवचे वुमन्स फिजीक आनी वुमन्स फिट मॉडल जी फर्स्ट टायम गोंयांत जाता. ही एक इंटरनॅशनल कॅटेगरी आसा. फर्स्ट टायम सांगूंक शकता की आमच्या आख्खे इंडियन ओन्ली मेट्रोपॉलिटन स्टेट्स जशे सिटीज मुंबय, दिल्ली, बँगलोर असल्याच सिटीनी एक चॅम्पियनशीप जाता. आमी फर्स्ट टायम ही गोंयांनी करपाक सोदता. ही जी चॅम्पियनशीप जाता ही बॉडी बिल्डिंग अँड फिटनेस सेशन ऑफ गोवाचे प्लॅटफॉर्मार जाता. बॉडी बिल्डिंग अँड फिटनेस सेशन ऑफ गोवा इज फर्दर एफिलिएटेड टू इंडियन बॉडी बिल्डिंग अँड फिटनेस फेडरेशन आनी तेच्या फुडें इंटरनॅशनली आमी इंटरनॅशनल फिटनेस अँड बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन वीच इज द वर्ल्ड्स ओल्डस्ट फेडरेशन 1960चे ह्या फेडरेशनाच्या अंडर हे बॅनराच्या सकयल ही कॉम्पिटिशन जाता. सो आमचे जे एथलीट्स हांगा जे जिखतले तांकां नॅशनल इंटरनॅशनल वचपाक एक प्लॅटफॉर्म जो मेळटा तो एक रायट वे आमी चॅनलायज करता. प्रसाद सातार्डेकर याच्या यादस्तीक मुरगांव श्री ह्या बॉडी बिल्डिंगच्या कार्यक्रमाच्या ह्या ट्रॉफी अनविलिंगाक म्हाका आपयला. साई प्रसाद सातार्डेकराच्या नांवान त्याच्या यादस्तीक लागून ताचें फावंडेशन एक वेगवेगळे कार्यक्रम अनेक वर्सां करीत आसा. आपल्याक जो आवडटा त्या मनशाची स्मृती अशें काळजात आसतात आनी त्यो स्मृती ताज्यो करपा खातीर फाल्यां तांचो 9 तारखेचो वाडदिवसाच्या निमतान ते सगळे करतात आनी ह्या कार्यक्रम यशस्वी जावचो म्हणून हांव ताजे कडेन मागता. आनी हांव मुद्दमून म्हणटा आय एम व्हेरी थँकफूल, आय एम ग्रेटफूल फॉर इज गिवन मी दीस ऑपॉर्च्युनिटी टू अनवेल दीस नायस ट्रॉफीज. साई प्रसाद वसंत सातार्डेकर फाउंडेशन आणि बॉडी बिल्डिंग अँड फिटनेस असोसिएशन ऑफ गोवाच्या माध्यमांच्यान मुरगांव श्री 2025चे कॉम्पिटिशन आम्ही 11 जानेवारीक आयोजीत केल्ले आहा कलावती मंदिर सडा हांगासर. त्या निमतान आज आमच्या वांगडा उपस्थित आसा फातोर्डेचे माजी आमदार दामू नायक, तशेंच फिटनेस असोसिएशनाचे अध्यक्ष अनूप कुबरेकर, त्याची टीम, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेझरर आणि बाकी सगळे त्याचे सभासद. आणि आत्ताच ट्रॉफी अनविलिंग जाल्ले आहा. साई प्रसाद सातार्डेकर जो म्हाजो धाकटो भाव आसलो तो कालांतरान 9 जानेवारीक ताजो बर्थडे असल्या कारणान त्या निमतान आमी हो कार्यक्रम आयोजीत केला. आणि जे हे कॉम्पिटिशनान भाग घेतले त्यांच्यानी खुबशीं नांवां हांगासर रजिस्टर ऑलरेडी जाल्लीं आहा आणि बाकीचे जे कॅटेगरीज असतात ते त्यांचे टीम जे आहा ती तुमकां एड्रेस करतले. त्याच्या पयलीं 2 शब्द आमचे माजी आमदार दामू नायक यांच्याकडून.